प्रेझेंट्स आमगेल वसरिक आमगेल मोगा वीक्षकाक मोगाच एक स्वागत आज ही आमगेल ओटासाची काव्या नायक माई आणि पुढे आयल्याच एक पटी आमगेल वसरीन ताणी आमकां लायक एक डिश कोण दाखयलेला आहे आमगेल वसरीन तू आम्ही तुमकां पुरातन फुडल्या विसरून गेलेल्या पुराई रेसिपीज दाखयत असताची आज ही काव्य माय आमगेल खातीर कसं कोण दाखयत म्हणून पळया हांव आजी बाळंतीर तांकां करतासतना विर्शी करतास ते म्हळ्यार विर्शी म्हळ्यार फूड पुरा आमी बाळान जेतान पुरा करून दिताशिल्ले आतां पुरा मेडिसीन आयला म्हणून कोणूय पिनाची बदल जाल्यार त्या पिल्लारी मस्त आमकां जिवाक आनी लायक म्हण सांगून फुडल्यान करून दवरलेले तसं नाशिल्लें त्यात पुरो विसरून गेला तेजे खातीर एक अपास उडगास कोरया आनी मुखावेल जनरेशनाक एक सांगून दिवया म्हण सांगून आयली हांव मस्त एक लायक रेसिपी तांणी आमकां दाखोवचार आसाची एक वखद घरकडे करची तसले सो आज जे आमी इन्ग्रेडियंट्स कसं म्हणून निमगुया काव्याका लागी सो कसं इन्ग्रेडियंट्स आज हांव मोगाऱ्या पल्ल्याचें करतास आनी तूं मस्त नमन्याचें कोरयेत आज हे मोगाऱ्या पल्लो एक मुष्टी मीर घालका एक तितले एक मुष्टी ओंव घालका एक मुष्टी जीर घालका हें ओट्टांबे साली म्हण सांगून ते मागीर रायर मेळचे जाल्यार ते घालूंक ताका ताजे मागीर मीठ रुचीक ताका आनी लोशणे पडणं अंतू तुप्पांतू लोशणे पडणं घालका इतले ताजे मेन इन्ग्रेडियंट्स मागीर पल्ल्या बदलाक विंगड विंगड घालयात तांतू सुरवेद हे मोगार पल्लो इते करताचे म्हणल्यार ते दूद चड जेवच्याक बाळंतीक ते इम्पॉर्टंट तशी 12 दिसाक तुकून विर्शी शोर करता सुरवेक तशी सुरवे दिवसू ते मोगाऱ्या पल्ल्याची करताची ताजे मागीर तुंबे पल्ल्याची करताची ताजे मागीर भुयनंक्री म्हूण आसता तशी मागीर 22 दिसाक बेंगा सालीच करताची ताजे मागीर होड तायकेळ म्हूण मेळटा मागीर पारिजाता पुल्लाच करताची काजूचे साल्लीच करताची तशी विंगड विंगड हाजे पाळाचे आनी पटकळी पाळाच करताची ते पुरो हाण धुवन पुराय त्यात मात्र केलो जना गोतना जाता तशी हांव केलो हाडला पल्लो आतां पावसाळ न्हय जल्मी तेन्ना आतां मेळटा ना पावसाळ जाल्यार पुरो मेळटा आमगेल्या गांवांत आमगेलें हळ्ळी गांव आशिल्लें मी तेन्ना तशी हांव तुमकां केलो दाखयतास कशी करचें सुरवेक दोनी अंतू दवरया एक कांत आमी भाजून घेवया एक कांतो शिजोवन घेवया तशी सुरवेक एक आयदन अंतू 2 ग्लास उदक घाल न्हू ताका आमी आतां मोगाऱ्या पल्ल्याची करतासाची तशी एक मुष्टी मोगाऱ्या पल्लो घालका 2 ग्लास उदकाक अशी घाल न्हू ते ताजोटूची ओट्टांब्या साली एक 2 ते घाल न्हू सम कतकत काडका सो या मोगाऱ्या पल्ल म्हळ्यार खंयचे आमगेले दोड मोगाऱ्या पल्लो वय दोड मोगाऱ्या पल्लो जावपा ताका ताजी कसले मेन म्हळ्यार विटामिन्स आनी आस म्हणून की वय ते म्हळ्यार दूद चड जाता म्हणटाची आमगेले म्हगेले मोमांनी सांगता आशिल्ली तशी दूद फूल तेन्ना बाळंती आसतना मोगार माळू सोणाची ते म्हळ्यार दूद आडटा म्हणटाची तशी मोगाऱ्या पल्ल्यान तूं दूद चड जाता म्हण सांगून ते आतां पुरो वखद मात्र पुरो मेळटा जाल्यार हें आमगेले फूड तुकून येईल तसं वय तशी हें आतां आमी शिजोवन दवरया ह्या सायडान आमी आतां एक एकची भाजून घेवका सुरवेक आतां आमी एक मुष्टी मीर मस्त खारू तशें मी तेन्ना मुखाल हे मुष्टी घाल्यार पावता बाकी पुराय एक घालया हे म्हळ्यार पिट्टी कोण दवरच्या की वय 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 एक वळ भाजून दवरून घेतला रे ते करताना 1 स्पून घालचे तांतू ते मिक्स करताना मिक्सींत करताना आतां हें आमी भाजून घेवका परमळे का दिसता वय वय सान उज्जारी कसले त्या तूप कसले ना ना ड्राय रोस्ट करता सो विंगड विंगड पल्लू मळ्ळी न्हू आतां पल्लू मेळना अशी खंयचे आमकां केन्नाय मेळची तसले कसले एक इन्ग्रेडियंट्स की ಒಟ್ಟು कोरे म्हळ्यार हें पल्लू पुरो मेळटा आकाश मोगरे ते मेळटा हें मोगारे पुरो जना ते मेळटा तुंबे पल्लो पाळ तुंबे पाळ आनी हांव सांगता जाल्यार पटकळीचें झाड ऑलमोस्ट पुरो जनाले आसता रोड सायडान पुरो आसता ते हाडू सम धुवन घेवका ते पुरो माती आसतना सम धुवन सम धाडान घेवका धाडान मागीर ते शिजोवन मागीर ताजे उदकान आमी मिक्सी करून घेवन कितले दीस कोण सुरू करेत विर्शी पिवच्याक ते विर्शे सुरवे बाळन जाले कुडले 3 दिसाक काळजीरा कशाय दिताची म्हळ्यार म्हाका मेगल म्हाव बाळंती रावत तशी मी तेन्ना म्हाका गोत आसता इतल्यांची तशी ताजे मागीर चेरडाकय तशी त्याल पुसचना तेन्ना पुराय दुदा साय तसन पुरा पुसताची 12 दिसाक
इकरा दीस जाऊन 12 दीस म्हणटा चेरडा पळणे घालेले दिवस विरशे स्टार्ट करताची 12 दीस हां 12 16 दिसांतू या ತುಂಬೆ ಪಲ್ಲಾಚ್ करताची ते कसले करताची म्हण हांव निमगुचे विसरले तुमगेल मावना तशी दिसा एक एक म्हणटा 22 दिसाक ते बेंगे साले म्हण मेळटा आता ते बेंगे रूख कसं म्हणून गोतना म्हाकाय गोतना बट हांव कामाच्या लागीं सांगोनू हाडयता ते तांबडे पाळ आसता ते हाणू धुवनू धाडानू ते वय जिवाक अंग आशिले आमगेले पोट्टा कोयर न्ही आसता म्हळ्यार बळान जातान पुरो वचून आसना ते वचका जलारी ते कशेयू अशी पिल्लार मात्र वखदान तूं वत्ता म्हणटाची बट हें कशें खारू आनी आमकां थंडी जायना अशें प्रोटेक्शन दिता ते मेन चेरडो आसचे चेरडो दूध पितना तेतले म्हणटाना हांव सुख शैत्य पुरा जाल्लारी चेरडा येता ऑटोमॅटिकली तशी हें पिवन आमगेले रक्षण आमी केला री चेरडाक ऑटोमॅटिकल रक्षण मेळटा तापन येना म्हणून तशी मीरी भाजतस पोरमोळे उताय बाजू का वय परमोळा इले पळ वय आमी काडया विंगड विंगड काडका वय 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 आता मीर जाल्ले तशी हांव ओंव घालतास आमी हांगा येदे कोरया म्हळ्यार वरलारी करतन युजली सगळी बाउल घालून वय वय म्हळ्यार एक कितली करता तीन एक लायक क्वांटिटी तू तू कोरून दवरलारी 40 डेसाक तुका ते जाता 40 दिवस 50 दिवस ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ವೈ 50 ದಿವಸ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ 40 ದಿವಸ ಪಿಯೂಕ ಜತ तशी कोरून दवरली म्हण जाल्यार गडी गडी करचाक मागीर एक एक पटी कसो जाता गोचो सोय बळान तीन पिट्टान विंगडांक आश जाता वय ते म्हळ्यार एक नमने परमोळ येतना पळय तुप्पा फण्णानी घालताना तांकाय दिवचे आसता वय चेरडो वांक गोड डब्यान तू कोण दवराचे विक्षकांक अशी जाल्यार पिवेत दिसता आनी थंडीक वय आमगेल साऊथ केंद्रान पावसाडी म्हळ्यार आतां हेवी पावस आसता तेन्ना शैत्य ताप उपरा जाताना ते मस्त लायक जाता सो तशी त्यालय पुराय करचे शिल्की गरकडेची म्हणा ते पाळ पाळ तांबडी पाळा तयार करताशिल्ले मागीर माव करताशिल्ले आनी बाळान तिरायचे ते एक तयाल आशिल्ले ते मागीर आम्म करताशिल्ले आनी माते दवर कज्जळ मोव हाका कज्जळ मोव लायक हाका एक बुक्कस की आमगेले मेगेले करी एकस आमगेले खाण जेवणान तू येना विरशेचे बगेना आमगे रीती रिवाज म्हणून एक पुस्तक आशिल्ले रीती रिवाज म्हणून ते कोण बरयलेले म्हण म्हाका गोत हांव मस्त सोदलें ते आमगेले वीक्षकाले कोणाले कॅस म्हण जाल्यार आमकां खंडीत कमेंट्सान सांगायची खंयची बुक आमी रेफर करूयत आमगेले ट्रेडिशनल बाळांतील वखद विरशे खंयचे बुकस म्हण जाल्यार सांगायची रीती रिवाजांत पुरा आमगेले ट्रेडिशनल पुराय आसता तांतू हेंवय आसा म्हण दिसता वाजिलेले पुडेक वाजिलेले उडकासू तशीच आतां पुराय आतां वर्डिकेकय तशीच आमी हें करताची ओवियो ते पुरो नाची ना ते पुराय पसांगचे वय 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 वार्डिकेचे ते पुरो नांव सांगून करता ते हांव आतां कलेक्ट करूं पळयतास ओल्ड आशिल्ले तांणी पुरो हें आतां जिरे जीरे मीरे विंगड विंगड भाजून विंगड विंगड वय वय ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು केल्यार नाही ಒಟ್ಟು भाजिल्यार कसं तेकेಲ್ಲ ಒಗ್ಗಿ भत्तना मीरे लेट जीरे लेट ಸ್ವಲ್ಪ पेशन्स सारी विंगड विंगड भाजून घेऊ का वय वय आणि मस्त कोरून दवरला री वाईट जायना आणि काम वरता एका वेळ कोरून दवरता जीरे पुरे मला गॅस्ट्रिक आणि जायना तशी हा या थंडीक वाव असते थंडीक मस्त लायक जीरे गॅस्ट्रिक आका जाता वय वय मीरे आमका खारसाणे मेळलो एक नमने शैत्याक आणि लायक जाता थंडी लागना विंगड पल्लू जाल्यार हे पल्ला बदलाक ते घालचे अशीच घालचे वय वय सेम या आजी रोस आता उद्दा वरतना त्या कारणू आम्ही मिक्सी घालचे मिक्सी करताना या पिट्टे ಒಟ್ಟು या सुरे पिट्टी करून दवरका मागीर राज्य उदकान 1 स्पून घालून ते मिक्सी करून कतकत काढून मागीर ताका लसण पण घालचे हें जाल्ली म्हण दिसतात बळांतीक तेला नाण आनी जावन हुन ते नाव आयली कुडले भितर येतान कोरून दवरनास का रेडी वाट्ट्यांत घालचे आनी नुत पिवचे पांगोन घेवन न्हिदोका ते हूम देवन वता हांगा आशिल्ले वेस्ट उदक ते पुरा वता म्हण म्हणटाची ते पाना कसं पुराय हा या पळय ತುಂಬೆ पल्लो म्हण ತುಂಬೆ फूल पळन तू सना सना या ईश्वराक मस्त प्रीती म्हणटाची हे पल्लो रोड सायडान पुरो मेळटा आसता आमकां या काणू या सगळींची या आतां माती आसा या सम धुवून या पुरो ಒಟ್ಟು कोरून तांतू घालचे कतकत काणू हाजेंची कणेर सोडता ते एक ओगर सोडता
तज्जी उदकान आमी ह्या मस्त लायक जिवाक हे मागीर दूद आनी जेवच्या लायक म्हणटाची तशी ह्या एक पालो तशी हे पटकळी हे काट पटकळी आमी आतां घरांत पुरो वयतात न्हय ते कृषीचे ताज्या पशी ह्या लायक हाजी पाळय तशीची हाजी मांत घालचे वयर पान वय वय ना हें घालयत हे पाळ मात्र हे पाळ धुवून धाडान ते घालका हें आस पळय काट पटकळी मस्त लायक आनी ಮತ್ತೆ तयार करतना घालताचे वय 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 अंत तांबडे फूल जाता देवाकानी हें होडताय किळो म्हणटाची हांतू एक दवे फूल जाता तुमी पळोवन असो पळय रोड सायड वय सांबार पडली नाही ना नाही 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 सांबार पडली सन्न सन्न आसता हे हाजे तशी पाळ काडचे इतले कट्ट कोरून हे दंट घाले जय जलारी धाडान घालचे हे मस्त जावका जाता तशें हांव सॅम्पल पळोवच्या मात्र हाडला ह्या रोड सायडान धवे फूल जाता आमी चुडी एकानी घालताचे हाजे फूल रोड सायडार वतन पळयता राब्याचे आनी ते पावसाळीन तू वय, मस्त पुरे कडेन जाता, जाता वय, कांड दवरची मात्र एक विषय कष्ट ते खाण सुकून दवरताचे गोरोन दवरका एक तुमकां कळना न्हय एक लायक आसता तशी काण सुकून दवरल्यार लायक आता जाल्ले ते ಒಟ್ಟಂಬೆ ಸಾಲಿ आणि ಮೊಗರೆ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಾಳ್ನ ಕಡ್ಕ ಕಳ್ವೆ ಗಾಳ್ನು ನೀವು ಹೋಗತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಜತ್ತರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂತ ಪಿಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಲೆ ತಕ್ಕ ಗಾಳ್ನು ಒಟ್ಟುಚೆ आणि मीठ घाल हां 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 सो पल्लू वाटूचा ना 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 पल्लू वाटू पूर्ण विषयक तशीची वय 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 पल्लो पाळ कसं ना वय सत्व मात्र त्या मी आता पळा 2 ग्लास घालला तर अर्ध ग्लास हरवला तशी त्यात वाटीता ना मागीर तक्के दे उदक घालून स्ट्रॉंग जात ना ते सो तशी आता मी मिक्सीत घाली वय तशीच ही तिन्ही दिसारखी ते काळी वेंटी चुपकरेनी हा वय 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 काळे वेंटी लोसणे पण घाल तुप्पांत ते वय पोट्टाशील कोयर वच्चाक म्हण म्हणटाची सो घरांतूची म्हळ्यार लागीं मेळचेची हांतू वय वय आमगेले सुತ್ತಮುತ್ತ असता पूडे तशी केलेले म्हणತಾರೆ आमगेले प्राइज घालताले आमगेले मलगड्यान पुरो तांची कोरून दवरलेले आम्ही आता त्या पुरो सोदूच्या पेशन्स येना सायंटिस्टान कसं केलं म्हणे ह्यांची पुरे वखदां घालला म्हणटाच त्यात काळजीरेचे कॅप्सूल मेळटा म्हणटाची आणि अंगार पडलेले तेद नाही काळजीर पिताची ते म्हणल्यार भितर पोट्टा आशिल्ले पुरो भायर पडो म्हण सांगून त्या कॅप्सूल आसा बदल जाल्यार तांची ताज्या कॅप्सूलान तू सत्व काडचे न्हय हे आमी तांची केल्यार वय त्या लायक पिटी लानी जाऊ का सो सूर्य पिटी कोण घेऊ का वय ताका हाजेन सुद्धा घाल का विंगड सुद्धा घालूनच ताजे सत्व परत आणतो असतं ना बाळांतिरे वळारचे हुಡುಗ असेल वय म्हणजे त्या पुरमोळेवच्या सुरू जात असत यात झाला मिऱ्याच्याच पण खार वय 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 मिऱ्याचे आणि ते मोगरे पाल्याचे पुरा असं ना ते पुरमोळ एक 2 महिने बरी एक लायक रेस्ट जाव का त्याची नंतर मात्र अंग गट्टी जाव का ना तशी या आता मी कतकत काढका म्हणून आता अमेरिकान तानी पुरो जन त्या दिवस उठानो वताची कामाक वय कसं उपाय ना ती कितली इफेक्ट असतं की ना कोर्टादुखी सूर्य तत्त कळना मागेरी मागेरी अशी जेवच्यो त्या मागेर गाळू अस की गाळ वय गाळ न पिवेत लसूण पण घालका जलारी वय अशी पित्तान मेळत ना तशी गाळ न पिवेत आता मीठ तरी थोडेची रुचीक तक्क मीठ घालका सो तुक मावेन पुरे करताना रेसिपी पुरे वेंगड कडेन वत आशिल्ली जाल्यार तेन्ना आमकां निमगुचे भंय आशिल्ले तांचे मेगेले बळांतर येतना हांव समज पळोवन घेतले तशी आतां हांव ना तशी म्हाका तिगेले मस्त उडगास येता तस इथे म्हळ्यार तिणे शिकयलेले आनी सुरवे बळांतर अम्मान केला अम्मानय मस्त लायक केला आतां काले हांगा येवका जाल्यार हांव अम्माला नेमगेले तसाने वय इथे म्हळ्यार विसरून वचन आसता तांणी एक्सपिरियन्स्ड हांव म्हळ्यार कोणाकय कोरनी न्ही बट विंगडा सांगला तेन्ना त्या टायमारी तशें आतां तोपास म्हाका रिकॉल करच्या लायक जालें तशें हांगे तुमगेल निमती आमगेल विक्षकांक काही पुरे कळले अशी इतली म्हणजे सुलभ सुलभ मस्त सुलभ बदाची ते कसं गी हाण करचे आतां मेळटा काय अज्जेची पिट्टी मेळटा म्हणटाची वय वय विरशा पिट्टी मेळका जाल्यार आमकां ते पल्लो मेन वय 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 अशी पिट्टी मेळटा घालून पिवचे जायना तुका कसं नाही सत्व ना न्हय ते
हज्जी पुरा मेळका पल्ल्याचे पुरा पल्ल्याचे वय main, वय वय सत्व येवका. पाळ त्या पुरा तेमे आता मेळत के आता या जाल्ला एकच येतं ना, आम्ही एक फण्ण घालया फण्णाक रेडी करूया तुप्पाना घाल का ना पण वय 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 हांव येदे केल मी तेनत वय चार जाल्यार एक लिमिट असका ना विरशाकी त्यामुळे म्हाका कुडगस आसा म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹೀಟ್ ಜಾತ ಹೀಟ್ ಮಳಾರಿ ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಅशिಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಆನಿಕೆ ಹೀಟ್ ಜಾತ ತನ್ನಿ 2 ದಿವಸ ಐಕೊಳಕೆಲ್ಲಾರಿ ಪಾವತ लायक जल्ली म्हणून पित्त वच्चा काही ना म्हणा लायक जाते तज्जी मागशी दूध पिऊ का त्यास आणि पाहिजे जेव का पेजाक मीठ तूप घाल जेवलारी ते तशी मेथी पाहिजे पुराय करताच वय वय ते दूध चढ जेवच्या का म्हणताचे आता तूप घालतास तूप घालनु ಲೋಸೋಣು ಧಾಡಾನು ಅಣ್ಣಗಲ್ ಅವಜಿ ಎದೆ ಕೆಲ್ಮೆತನ ಸರಿ ಬಿಗಲ್ಲ सो लोसने पडणाची पुराय ना वय 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 मागीर ही उपकरी पुराय करताची भाजी हा वय त्या भाजी त्या पुरा पल्ल्याचे उपकरी कितले आणि रगत जावच्या का म्हणताचे रगत मस्त एक बाळंतीर म्हळ्यार पुनर्जन्मची बायल मनशांक तशी असताना त्या टायमार कितले आम्ही जागृत करताची जांग विटामिन पुरा खाताची मुखार एक चांग ते दाट्टी बांचे त्या पुरा पुढे पुराय आत बेल्ट गिल्ट म्हणून सांगू न्हू लायक एक पण पडला परमळ वय आम्ही मी गेले बाळंतीरे टायमार मागशी गेली एक परमळ ताजे मस्त एक लायक फ्लेवर येत ना पिवच्या काही लायक जाता अशीच ह्या जोट एक त्याला नाण्याने जाऊन एक गोदोड रेडी केलेलं जाल्यार हांव वांगाची विरशी पेर एक गंडी जात अशी पुरा उडगा आसतस म्हाका मागीर बाळंतीरे टायमाच्या एक येऊन पळत त्यांचे टेस्टस गी म्हण पळ आमगेले एक ते वखद आनी तूं भितर आस म्हणटाना आमी एक ते कॅप्सूल आमगेले मलगडान केल्लेले आशिल्ले आमी आनीक ते व्हरून आयला रे बरोवन दवरका म्हणचे बरोवन दवरका एक कोणे एक आमगेले विचारता न्ही जाल्यार एक परिश्रम ते घेवन आता युट्यूब आशिल्ले मी तेना ते लायक हें एक रेकॉर्ड जालें आमगेले वासरीचे एक हे एपिसोडान तूं सो पळया कुडगास येता सो आमकां जाय जाल्यार तशें वेरिएशन्स करूं येता मीरे चड घाल येता ओटंबे जाली निमती ಸ್ವಲ್ಪ आमसाण येता वय ते आमसाणी कतीर घालची ते विंगड चिंचाम पुरा घाला री तज्जे या आमतू वखद असं म्हणताचे ओटंबे साली सो या पिऊन जे तरी दूध पिवका आणि पायजन वय अशी या पिल्ली कुडले मुस्कुट घाल निदोची ते मला हूम देवनोच का अंगाचे त्यामुळे तिखसाणी हे जाल्यार निमती अंगा दुखी पुरा वत्ता म्हणताची तशी सो एक लायक रेसिपी मस्त जना विसर नशा पुरो कशी करची म्हणून खंडित काव्याकान आमके एक सांगून दिवन एक उडगास केला हाजे नंतर अनेक एक बाळंतीरे रेसिपी की ना 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 सो एक अनेक रेसिपी तांणी दाखोवच्या रसाची मस्त एक लायक डिश तांणी दाखयता म्हणून एक ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ घेऊन मागशे याची ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ विराम नंतर आम्ही वापस आयल्याची आमगेल लोटाची आमगेल वासरेन तासाची काव्या नायक हानी उजरे दुकान आयल्याची एक लायक तिक्षे मिरची विरशी पिऊन जातरी आता नेक्स्ट एक रेसिपी तांणी कसं आमकोन दाखयताच पळया आवाजी ಅವಳ ಮಡಗ ಶಿಮಣ್ करतस ते स्पेशल जेवण आमगेल बंटवाळांतू कार्तिक पुनवे करताची ते आतां कोणय करनाची हांव मस्त कडेन पळयलें बट ते मस्त लायक आस रुचीची बारी टेस्ट आसा तांतूच इतलें जेवण करयत तशी ते ಅವಳ आनी आंबाड ಹ್ಯಾಂಚಿ ಅಂತೂ ರೆಸಿಪಿಂತು ಮಳ್ಳಾರಿ ಅವಳ आनी आंबाड मेळना तेन्ना आंबो मेळ्ळेले तेन्ना गांठ आंबो मेळटा तेजे ते घालून करयत तशें हांव म्हाजी म्हाका आवळय मेळ्ळा आंबाडय मेळ्ळा ताका या बदलची एक रशी आवळ आंबाड एक रशी चेंजी नाजाल्यार सान आवळ रन्ना आवळ मेळटा आनी आंबाडय तशीच गांवच्या आंबाड मेळ्ळा री ते लायक जाता बय बय सो कसं पुरय जाव का हाका 2 स्पून कोथंबरी आंबाडो गोड आनी आवळो आनी एक मिरसांग भाज्जेल मिरसांग दीग मिरसांग आनी गांवची मिरसांग
आणि तीळ 2 स्पून हें घालतना कोथंबरी घालतना 2 स्पून तीळ घालका 1 स्पून उडदा डाळी घालका 1 स्पून सुरई तांदूळ घालका ताजे मागीर करबेव एक 4 पाती करबेव 2 स्पून सोय घालका मागीर रुचीक मीठ आनी करबेव सासम फण्णाक तेल इतले आयटम्स जावका सो गरकड असचे आयटम्स वय, एक वय. तिक्षी मिरची एक घशी वय, वय. आवळ आंबाडा घशी. घशी सो कसं करू तशें सुरवेक आतां आमी विंगड विंगड हें भाजून घेवका इथे म्हळ्यार हांवें भाजून ಒಟ್ಟು भाजूच्यान जे केलो ओगी बांदता केलो लेट बांदता आतां आमी सुरवे भाजून घेतना कोथंबरी 2 स्पून घालतास हें भाजीता आसतना आमी आनीक सायडान तो कुकर दवरून तें शिजोवन घेवया आवळ आनी आंबाडो वय 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 सिंधूच्या आस कितें वय ताका घाय घाल्यार पुरो घालावा ओके हाका गाय घाल्ला हांव दिग दिग गाय घालून दवरला वय पळय अशी गाय घालून दवरला इथे उद्दा घाल हें कितले जाता सादारण 4-5 जाणांक खावतली जाता हां मस्त वय 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 जाता ना वय आतां आंबाडाय घालतास या कशी आंबट जाल मेतेन हांतो कात्तुना तशें मेतेन या कुडको करून घाली आतां ताजे ओटूची कितले आवळ्याक कितले आंबट घालका तशें कसं ना वय वय जोर आमशानी जायना आंबाड्या ना हें आंबट आमशी नातील मेतेन हें घाली येता आनी तें आवळ आमसोस न्हू ताजी ताका मारून वता आनी गोड घालतना तें मीठ गोड घालतना मारून वता ಅದು जालें ताका एक स्पून वय इदेंची रुचीक तक्क मीठ घालचें तें शितान म्हळ्यार मीठ लागला री लायक जाता मीठ मान घालचें गोड मागीर घालचें वय वय ओके कितले सादारण एक 2 विजील पुरो वग्गी शिकता ते दोन भितर आमी विंगड विंगड भाजून वय घेवया हें आतां बदला हें भाजून हय हें भाजून जालें आतां आमी विंगड कांड दवरया आतां तीळ घालया तीळ तशीचे वय वय 2 स्पून हें वग्गी बत्ता पटापटा म्हणली कोडल्या ते भाजून वता तशी ಒಟ್ಟು घालून भाजून वच्चें म्हणचें वय सो तू नॉर्मली कसं करचें फ्री टायमारी कसं पुरो एक्टिविटीज मागेलें स्टिचिंग पुरो आसता खाना खाना बॅग्स अशी ते पुरो आतां मागेलें चेडूं नातील मेतेन खाण आनी करून ना फुडें खाण पुणी करता आशिल्ली चेडूं आतां भायर शिकच्या वचचें मुखार एकलो कामार आसा तशी आतां हें उडद दाळी घालता उडद दाळी मात्र 1 स्पून घालका अर्द वय ते दोन घाला आनी हांव एक घाला सो तशी विंगड तशी वय आतां म्हळ्यार शिवण म्हगेलेंची कोणालें न्ही म्हगेलें एक फॉल घालचें की स्टिच करचें तसान पुराय आनी सान बॅग शिवोवचें आनी क्राफ्ट तसान पुराय आनी घर ऑफ करच की 2 वेजेल जालें बाय घर समकोर वय 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 तितलेंच गार्डनिंग आनी की गार्डनिंग म्हळ्यार आतां आमी पुरो भोंवच्या वता आसताची तशी मेगेल पुराय उदा वय वय मेगेल पयरी हांव पंढरपुराचें मुखार येतान पुरा झाड मोरून गेलें मेगेलें तशी आनी आतां पावसाळी येवचें राखचें हें जालें चिके बाजूचे वय वय तें ब्रावनिश आयल्यार पुरो आतां एक चूर तांदूळ तशीच 1 स्पून चड नाका ते दाटसाण येवच्याक मात्र आतां आमी पुळी खोदेलाक घालता पळय हां वय 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 तितलेंच बट हें करबेव आनी घाल मेतेन कितकी काळी जाता वय 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 सो हे कार्तिक पुनवेक बंटवाळान तूं वाडता बंटवाळांत आनी कार्कळा म्हण आयकलें हांव वचचें न्ही कार्कळाक बट आमगेले बंटवाळाची एक स्पेशालिटी म्हळ्यार तेंच कार्तिक पुनवेचें ते खावच्या खातीर वय 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 आनी तेय ते पन्नारी वाडताना एक ताजी रुची वय वय ते आनी देवा नैवेद्य केलेले ताजे टेस्ट परंबोळ विंगड आसता न्हू जाल्यार हें वय ऑलमोस्ट वय 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 आतां आमी सोय घालया सोयी भाजून घेऊ वय 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 प्रत्येक भाजी तुका 8 दिवस दवरलें कांय जायना नणचीशे दवर म्हणजे म्हळ्यार मस्त दिवस जाल्यार भाजील मेतेन कांय वायट जायना आनी टेस्ट चड जाता ताचो मात तांडून म्हणटना मगेले तोंडा उदक येतास म्हळ्यार आंबट हय ते म्हळ्यार एक तिक्षी मिरची चाट टायपाचे आनी तुका तें गांवचे आवळ मेळटा नासपळ्या ते ताजे चोगर सोडता न्हू ते लायक जाता हें ऑल सिजनात न्हू हें आवळ सो सुलभ आसा पळय समा एक म्हळ्यार उडगास दवरून घेवका तेंची
या पुरा मेगेला अम्मानी करतशी करता तशी तुम्ही आता नॉर्मली घरकडे पुरे करताच या वय 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 आता ते आजी कसं लाय देता शिताक नाही या साईड डिशेस Side dish, वय वय. वय तितले शिताक विंगड कसं घेवचे? शिताक कालवणीक दाळी वय वय उपकारिनी दाळ असून या एक असला आता हांव म्हाका या मेळना आशिल्लें ना आता हांव कसं करता पयर पुरो आमगे ती गोंटम मेळ्ळा ताजे केलें ते वय मस्त वय 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 हांव मागेले रिलेटिव्साक पुरो पेटोवन दिता आशिल्लें हांव सो आवड एक साधारण काही मेळटा गुजबेरीज म्हणटाची या आत ऑल सीजनाची ना एनी हाजे नाही भाई गांवांची विक्षक आमगेल पडे वय मेळटा तांके काश जेवच्या पुरो वय आणि दुबईत मेळटा दुबईत मार्केटान तू पुरो पळयला वय वय आमकां मेळना तिलवरान थंय मेळटा वय गोंयट फागिला त्या पर आतां हांव करबेव घाल्ले करबेव चड घाल्ला वय चार वय 4 पत्ती पुणी घालका मिरसांग भाजून घेतले पन्नाक मात्र वय या वत करबेव वय मिरसांग भाजून हाडला तशें मी तेंता वापस भाजीले जाले ना वय 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 तेल हें पुरो ड्राय रोस्ट करता तेन्ना तुका पिट्टी करूं लायक जाता वय हें जालें सो आंबो घालून करची म्हणजे जाल्यार ताज्यो आवड घाले की हांव ट्राय करनी आंब्याचे चेक परमळ विंगड आसता ना खाली आंबो मांत घालचे वय एक चोरू हुंचान कर आतां हें पुरो जालें आतां ओट्टू केला हांव हें एक मिक्सी घाल न्हू पिटी करून घेवची वय पिटी करून ताका उद्दा घाल न्हू हें केल्यार जाता आमसाणी घाल काय म्हणना तें म्हळ्यार हें वळो आंबाडा पुरो आमचें आशिल्लें तेन्ना सो हें आतां इतलें जालां वय मिक्सींत घालया रानी पिटी वय लना पेटी कर न्हू उदक घालतना आनी मागीर घालची न्हू वय 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 सुरे पेटी कर पळोवच्या गेल्यार आमगेल पुरे रांदप इजी आसा न्हय कोथंबरी हें साधारण पुरे वय जाल्यार आमची गेले आशिल्ली वेरायटी विंगड खंयच्यान थंय आमी विंगड विंगड गशीक विंगड पण्णय तशीची वय हां आनी आमी पुरो काही मसलाक विंगड विंगड आयटम घालताची हें पळय विजील 2 विजील काडलेले आंबड शिंदील ना ते समा शिजून गेला वय तितलीशी चानच बदाची वय आतां हाका आमी गोड घालया जाल्यार एक विजील काडल्या वय पुरो म्हळ्यार आंबाडी वय तर आंबाडी तशें मी तेन्ना हे चड शिजला हेचके चड गोडशे हां वय वय गोड धरता म्हण दिसता म्हाका पळयतना म्हळ्यार पुरो आमशे आमशे आशिल्ले तेन्ना घाली येता म्हळ्यार तें मासूल तीख आशिल्लें मी तेन्ना हें तें मारून वता वय आतां हांव हाज्जोटूची आंबो शिजोवन हाडला ताजे एक सायडाक करून सोडया हेंच मसालो घाल न्हू तुमकां 2 टायपाचे करून दाखयता आतां पळय हें आंबो हांव शिजोवन हाडलें आतां हून करून दवरलें ताका हे देंची सेम प्रोसिजर वय वय गोड घालया तें ऑलरेडी तें गोड आसा आंबो साली समेत घालची वय घाय घाल का पळय दिसता घाय घालना तें साली समेत घाल न्हू लायक आंबो पळोवन घालायची वय म्हळ्यार साली समेत घालतना चिके तें क्रिस्प आसता किडो तेका सगळें ना हें लायक आंबोचें हांव सोदून हाडला तशी आमगेले घरकडचेची तशी ताका गोड मीठ घालून शिजयला आतां गोड घालला सेम मसालो दोनीय घाल न्हू जालें पळय हांव आतां हाका इदे मसालो घालता दोन्ही काही विंगड विंगड टेस्टच दिसता म्हाका दिसता वय वय आंब्याचे परंबळाक ताजे टेस्ट वय आतां हाका घालता आसा हांव आतां पळय घालता आसा ताजे वरले उदक घालचे वय काय इदे घालून सोडी आनी इदे उदक घाली आनी कितें घालता सो चिकी धबधबीशी रांदे नाही पातळ केला रे तुका पस्ते दाट जाता तांदूळ सोयी पर भाजून घालून तेन्ना या इतलें जेवका मस्त पातळ जेवचें ना
आवड अशी सगळं सगळं असतो ना वय 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 ते गाय घालल मी ना तर भितर मसाला वता पन्नारी एक एक पटी जेवणा बैसन ते एक असता कोण आवड पडला कोण वय वय आम्ही रक्तचे आंबट जाऊ का आवड जाऊ म्हणलं ते आंबट पडता ताजी कत्त असतं वय ना. वय वय ते त्या बैसन वय खावच्याला आहे वय जाता. ते अंतू त्या टेस्ट हंतू मिळतात तुका त्या पुरे गंमत आमगेले कांत वय सणपण अंतू अत्त ಚೆರಡುವ ನಕ್ಕತೆ ಅಳ್ಸೈ ಅಂಬು खावकाव्या शिंदुंदी आमका आत्ताही असं आम्ही शिंदून जाताना कत्तू खावच्या पडत त्यांनी हे मात्र खावचे आणि पेशी आवळा नोंचांत तशी कसं पडलंय आवळांत ಕಾರಂದ ಅವಳ त्या पुरा टेस्ट अत्त ಚೆರಡುವಂತ त्या पुरा ना ड्रेशी तुका साइडाक एक जॅम की सॉस की केचप असला री पूर तांका ఏమై సాధారణ एक साइड गेवेत वय, वय, पण मोरब्बा टाइप तशी लायक एक पुरंबळत असं पुरा मिक्स जाऊन एक हे आता जाल्ले आम्ही आता हाका फण्णाक रेडी कोरकात हे काढत की जाले वय हांवें जाल्ले हे जाल्ले म्हण कशें कळतं म्हळ्यार पुरो मेळ आयला म्हण की आनीक हांव सांगता म्हाका एक शेफान सांगेलें म्हळ्यार हांव पळयलेलें तुगेलें रंदे परफेक्ट जाला म्हण जाल्यार मध्य तुकून खतखत येता तें एक हांव पळयला तुका सायडा तुकून आयल म्हण जाला तेव्हा तांणी म्हणटाची लेफ्टा तुकून आयला री कसगी मीठ उणें रायटा तुकून आयला रे आमसाण उणें म्हणून हांव पळयलेलें हांव एक चॅनलांत पळयलें तो होड शेफ तशी मदे तुकून खतखत आयलें म्हण जाल्यार रे परफेक्ट जाला म्हणून सांगता कसं वय 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 खंडीत ऑब्झर्व करयाची खंडीत वय 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 हें आतां जाला पण्णाक घालता साव नारळेल तेल वय नारळेल तेलाचें इंत लायक जेवचें तशी हांव दोन्ही घालतास म्हणून चिके चढते हांव चडते घाल्लें तशें तेल होवन जाल्लें सांगली हें हांव म्हणचे आमगेले विक्षकांक तांणी कशी सबस्क्रायब करून पळयत आसात आमगेल्या यूथ ऑफ GSBचे यूट्यूब आणि फेसबुक चॅनल विंगडा काही सांगायची शेअर करायची आमगेले पेज आणि आमगेले ऑथेंटिक रेसिपीज तुम्ही खंडित नोट करून ट्रेडिशनल वय वय ट्रेडिशनल रेसिपीज नोट करून कशी जाला म्हणून खंडित कमेंट सार सांगता रावयाची आणि तुमकां घेवची मन आसा म्हण जाल्यार 8296230904 म्हाका व्हॉट्सॲप मेसेज कॉल करायची सो आमगेले सपोर्टर्स आनी पुरे व्ह्युअर्स सो काव्य एक रेसिपी लायक जाता खंडित ट्राय करायचं करकड एक समा पटपट येऊ का ना वय 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 नाजाल्यार तेजे कोर्साण मारतना हे आंब्याचे म्हणल्यार प्युअरली पावसाळीच रंदाई बणी येता तशी आवड साधारण थ्रू ऑफ द इयर मेळटा काशीचे वय कुठले ऑफ कोण सोडका वय वय सो ह्या कांडवर येतं म्हणजे आता भायर एक 4 दिवस जाला रे कांय जायना आणि के लायक तांडून वय वय पर वय रुची जाता तशी हांव हें आवळ आंबाड्या गशी म्हणटा जाका हें आवळ आंबाड्या गशी आंबाडान लायक मेळ्ळें म्हणून ते अंटू येयला आपल्याला वय वय ते गोड घाला न्हू आंब्या गशी वय सो एक मसला ना 2 नंबरचे वय जाल्या आणि विंगड कसले घालत की आंबो आवळ ट्राय कर न्ही वय 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 ट्राय कर न्ही सो आंबो आत म्हळ्यार आनी पावसाळी वय आतां गोंट आंबो पुराय मस्त मेळटास न्हू चिकी गोंट आंबो जाव का ताका ना होड आंबो जाल्यार कुडकी करून घालत जाल्यार इते वय वंदना या एक आवळ आंबाड्या गश आनी आंबे गशी टेस्ट पळोवन सांग म्हाका सांग रब्बीले एक पुरंबोळाक आश जाली आमगेले विक्षका खंडित एक आश जावन तांणी गांवा उडगास येवन म्हाका शेवच्या पुरच एक कार्तिक पुर्णे खावका वय काव्यकान कशी आमकां रेसिपी दिला खंडित ट्राय करायची वय तिक्षे मिक्षे गोड करेक्ट म्हळ्यार बैसून पळय अशी चंद वय करून वय इवन निवलार न्ही टेस्ट चड जाता आंब्याचे टेस्ट विंगड आसता वय साली खावका हा वय 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 म्हाका विंगड टेस्ट वय वय
मासोल एकूची जाल्यार टेस्ट विंगड आंब्याचे टेस्ट असतं परंबोळाने टेस्ट एक लायक डब्या घालून दवरला रे अशी बैसून जाल्यार पळय खाता खाताची वय वय एक टाइम पास काही जाता आणि इतली रुच आसा प्लस जिवाच्या अंग आवळो मस्त चांग सो विटामिन ए वय सी त्या पुराय आसा. वय वय सो एक लायक रेसिपी विसरून गेलेले आमकां उडकास दिला काव्याकान सो हांगा एक धन्यवाद हांगा येयल्याक आनी मुखारी तुमगेले विंगड खंयचे रेसिपीज असल्यार खंडीत सांगायची जाय. तशीच आमगेले विक्षकांनी कमेंट्सान तुमकां हांगा येवचें जायना म्हण जाल्यार तुमकां खंयची एक रेसिपीज गोत्त आसा म्हण जाल्यार खंडीत आमकां घाल्याची आमी कशी पूण ते ट्राय करून हांगा दाखयताची सो काव्याका तुमगेले एक्सपिरियन्स कशें जालें हांगा मस्त आमगेले घर शी जालें करतना म्हाका भायर येवन करतास म्हणून कळ्ळी मस्त मस्त लायक जालें तशीच आनी म्हाका तांची फुडली पुराय हांगा म्हळ्यार विक्षकांक सांगून दिवचें म्हळ्यार खुशी दिसता त्या एक तशें आंब्या उपकारी पुरो पुरो करता आसता हें एक स्पेशल कोरया म्हण सांगून हांव आयली तशी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक मस्त धन्यवाद आमकांय मस्त खुशी जाली एक लायक एक डिश म्हाका मेळटा आसा खावच्याक हांगा एक आमगेल्या विक्षकांक एक धन्यवाद सांगून आमी मागीर बैसून ओटूच खाव्या सो आमगेल्या विक्षकांक आमकां सपोर्ट केलेला का आनी केन्ना एनकरेज केलेला का मस्त मस्त धन्यवाद मोगाचो धन्यवाद थँक्यू